राज्याचे शिमेर आशिल्ले चेकपोस्ट काढून उडोवपाची मागणी ऑल गोवा लॉरी ओनर्स असोसिएशनान केल्या। हे संबंधी असोसिएशनाचे अध्यक्ष श्रीकांत आनंदचारी हांच्या फुडारपणाखाला येरादारी संचालनालयाक निवेदन सादर केले। जीएसटी लागू जाले उपरांत शिमेचेर चेकपोस्टांची गरज ना, देखून ते बेगोबेग काढून उडोवपाची मागणी संघटनेन केल्या। हाचे खातीर 15 दिसांची मुजत दिल्या आणि बेगोबेग निर्णय घेवपाची विनवणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांका केल्या। सो आयचे प्रेस घेवपाचें एक मुख्य कारण म्हणल्यार आमी एक मेमोरंडम सबमीट केला आता डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि जी सीसी जी आसतली ती मिनिस्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट आणि मुख्यमंत्र्याक वयतली। सब्जेक्ट रिगार्डिंग रिमुवल ऑफ बॉर्डर चेकपोस्ट, स्टेट चेकपोस्ट आसतले खबर आसा तुमकां। सो हे चेकपोस्ट जे आसा पळय न्ही ते रिमूव करचे म्हणून एक्चुअली 2021 सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान स्टेट गव्हर्मेंटाक एक रिप्रेझेंटेशन आयिल्लें। सो तुमी तेजेर स्टडी करात आणि ते चेकपोस्ट काडचे तर कितें प्रोग्रेस आसा तो अपडेट करचो। सो आयज आमी असं 2026 आणि सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें कम्युनिकेशन येयल्लें ते 2021 येयल्लें। सो ऑलमोस्ट 5 वर्सां जालीं। सो हाजेर स्टेट गव्हर्मेंटान अजून कांय स्टेप्स घेतलेली ना बॉर्डर चेकपोस्टाची काडपाक लागून। सो मेजर जे थोड्यो स्टेटी आसात MP जावं UP अशे खुबशे स्टेटींनी बॉर्डर चेकपोस्ट ऑलरेडी काडिल्ले आसा आणि म्हाका दिसता महाराष्ट्र CMन लास्ट इयर डिक्लेअर केल्लें की महाराष्ट्रान सुद्दां बॉर्डर चेकपोस्ट काडटले म्हणून। सो आतां गोंय आमी जर कन्सिडर केलें जाल्यार एक बारीक स्टेट आणि सदींच सरकार सांगता की आमी एक एग्जाम्पल सेट करता। खंयचे जी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची गायडलायन्स येता तितून आमी फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल कॅशलेस जेन्ना जालें तेन्ना स्टेट गव्हर्मेंटान एक हें केलें की आमी फर्स्ट स्टेट टू गो कॅशलेस। सो जेन्ना कॅशलेस तुमी वयता फर्स्ट स्टेज तेन्ना हेजेर कित्याक अजून कारवाई करूना, हो एक आमचो मोठो मुद्दो आसा। कित्याक ह्या बॉर्डर चेकपोस्टांचेर कितें कितें प्रकार घडटा ते मिडियांतल्यानूय तुमी दाखयल्ले आसा। ताका लागून आमी सरकारा कडेन 15 दिसांचो टायम दिला की हे आतां आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्या उपरांत 15 दिसांनी कितें ते तेंच्यांनी स्टेप घेवपाचे आणि बॉर्डर चेकपोस्ट रिमुवलाचेर एक्शन घेवपाचें।